हांगासर थोड्यांक अंडरग्रावंडूय जाय, अंडरपास जाय, मागीर ओवर ब्रिजूय जाय, अशें तो प्रपोजल आसा. पूण तरी आसा फिजिबल कितें आसा पळय आमच्या भावान ग्लेनान आतां सांगलां फिजिबल कितें आसा तें करून दी म्हणटा ते भाशेन आमी म्हाका दिसता आमचे सगळ्यांक मेळून आमचे पंचायताक तशेंच रेल्वेक मेळोनूच हें बसून म्हाका दिसता सॉर्ट आवट करपाक शकता. आनी हांव जाता ती भाशेन आमच्या जे लोकांक जी डिफिकल्टी आसा ती प्रॉब्लम सॉल्व करपाक हांव ट्राय करता. रेल्वे जे ऑफिसर आसा ताका विचारतालो तुमचो असोच प्लॅन कितें ते म्हणपाक लोकांली जी जायती ऑब्जेक्शनां आसा ताका लागून जाता ती भाशेन आपूण शिफ्ट केला आनी ती एक रेल्वे ट्रॅक आसा ती आपूण दुसऱ्या वतान व्हरता. बाउंड्री स्टोन आहा आमकां खात्री आहा की ही प्रॉपर्टी रेल्वेची आनी आमी पोतून मुटाय ओनरान की डिस्प्यूट कोण नाकाय लोकांक त्रासांक घालनाकाय. लोकांक रस्त्या वयर वयत तांकां थांबताय आपयताय हिंगा कोण पयर हांवें तुमच्या माध्यमांतल्यान चोयतालो कोण माती काडा आनी कितें करता तुमी हेचेर दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टी भितर सरताय कित्याक हो आयडेंटिफिकेशन आहा हो कित्याक घालून दिता इतलीं वर्सां. The double tracking has reached right up to Majota and it has reached right up to Zuari Nagar. Will the railway stop this double tracking just for these 8 kilometers? It is impossible. And everybody knows it is inevitable. So we have to find a plan B. Plan B is to save the houses, which through a good office of the MLA, we are trying to intervene and get it done. जेन्ना तेमकां रेल्वे कोडे ऑथॉरिटी MLAन डिस्कस केले उपरांत रेल्वे ऑथॉरिटीन एक 100% हें दिलें आश्वासन दिलां हें आमकां एक देखून घरां तेमी आत लायपा हें करपा न्हय. आमी हे सायड आमी हें करून तेमकां आमी सगळ्यांक प्रोटेक्शन फूल प्रोटेक्शन दिवपाक बंदोबस्त करतले. We are planning to take the third line on the opposite side of this eastern side. Yeah. So that To will avoid any structure which are earlier coming in the track. Entirely no structure will be coming in the third line. third lane. Yeah. So that means We are railway. taking it in our platform side, planning in the platform side.